इतिहासीक दायजांक लागून फामाद आशिल्ल्या मडगांव शाराक भोव समस्यांनी रेवाडो घातला। तातूंतली एक समस्या म्हटल्यार मोडूंक पाविल्ल्यो पोरण्यो इमारती। मडगांवां 16 पोरण्यो इमारती लोकांचो जीव घेवपाचे तयारीत आसात। तांचो विलयविलायात थळावे मागतात। जाल्यार ह्या इमारतींचो सर्वे करून तांचो अहवाल तयार करतले अशें पालिका सांगता। आमी दाखयतात ज्यो मडगांवची ज्यो बिल्डिंगी आसात ह्या बिल्डिंगी जवळ 19 बिल्डिंग ज्यो आसात ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती किती झाल्या आणि आज आम्ही ज्या जाग्यार उभी आसात ही कुमुलदातीची बिल्डिंग आणि ह्या कुमुलदाती बिल्डिंगीची जी परिस्थिती पळयल्यार केन्नाय मोडपाक शकता। आमच्या फाटल्यान वयर जर तुम्ही पळयत जायत तर वयर सगळे स्लॅब कोसळून आसा। हे स्लॅब कोसळटरीक भुरग्यांचेर पडपाक शकता। हांगा इस्कॉलाचे कॉलेजी भुरगीं रावतात। हांगा ज्यो बशी आसात ह्यो बशी हांगा रावतात। हांगा हजारांनी इस्कॉला भुरगे जे लोक कामां वतात जे कोण बसीचेर वतात ते हांगा रावतात। हे ह्या जाग्याचेर रावतात आनी हांगच्यान बसी वयल्यान ते वतात। हांगा सकयल कितलेशे लोक आपल्याले पोट भरतात ज्योती शिवोन या आनी बूट पॉलिश करून तेंचे रिस्क आसा। म्हणजे खंय तरी कलेक्टरान हे इनिशिएट घेवपाक जाय कित्याक ऑलरेडी ह्या बिल्डिंगेचे कितलीशीं वर्सां जालीं धाडले कडेन आसा पूण हेचेर कलेक्टरान कांयच केलें ना। पयलूच एक इन्सिडंट जाले कडेन आसा मार्केटात एक इंजर्ड जाले। हेजे मुखार आतां न्यू इयर आसा क्रिसमस आसा हांगा गर्दी जातली पूण हेचेर कोण जबाबदार फाल्यां कोणाक जाल्यार कोण इनिशिएट केला आनी जबाबदार कोण आसतलो म्हणून कलेक्टराक एक मागणी आसा की कलेक्टरान ही बेगीच्या बेगीन इनिशिएट घेवन ह्या बिल्डिंगेचे सोक्षमोक्ष लावचें म्हणून 30-35 वर्सां ह्या बिल्डिंगेक जाल्ली आसा त्या सगळ्याच बिल्डिंगेच्यो मडगांव म्युनिसिपालिटीच्यो एरिया भितर कितें येता तितल्यांची फ्रेश सर्वे करपाची आनी सगळे ते कितें तेंचे भितर प्रॉब्लेम आसात बिल्डिंगे भितर थोडे कडेन मेंटेनन्स केल्ले ना थोडे कडेन सिमेंटाचे तुकडे पडपाक लागल्यात ती परत फाटीं घडल्या। आता फॉर एक्झाम्पल ही कोमदाद बिल्डिंग आसा ही कोमदाद बिल्डिंग त्यांच्यानी कमीत कमी 10 वर्सां जाली गव्हर्नमेंटान खाली केल्ली आसा। तिचें केन्नाय कितें जावंक शकता। म्हजें अशें की हे प्रायोरिटीचेर घेवन कलेक्टर ऑफिसान जावं तांणी एक टीम नवी तयार करून चड काम आसचें ना सादारण 2-3 म्हयन्यांनी भितर जावचे एरियान ते पळयता आतां 2-3 बिल्डिंगी आतां एक बिल्डिंग काडली दुसरी बिल्डिंग मोडपाक काडली जनताय काडली मागीर संस्कार ऑलरेडी मोडली। आता दामोदर हावसिंग सोसायटी आसा तिचें कितें तरी चल्लां परत नवी बांदपाचें। अश्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसात ताका आनी हें करपाचें ना इमिजिएटली तेजेर डिसिजन घेवपाची गरज आसा आनी त्यो डेमोलिश करपाची गरज आसा फुडें मोठे कितें तरी अपघात घडचे पयलीं। टोटल म्युनिसिपालिटीन ज्यो आमी सर्वे करून आयडेंटिफाय केल्ल्यो बिल्डिंग्यो जवळ जवळ 21 आशिल्ल्यो तातूंतल्यो 2 डेमोलिश केल्यो। फॉर एक्झाम्पल एक म्हळ्यार आख्या संस्कार बिल्डिंग ही ऑलरेडी जावन ताणें रिकन्स्ट्रक्शनाक स्टार्ट केलां। आता जवळ जवळ 19 बिल्डिंग्यो तांचे आमी सगळें डिटेल इन्स्पेक्शन बी करून रिपोर्ट थोड्यांक नोटीसी धाडिल्ले कडेन थोडी नोटीस सर्व केले कडेन थोड्यांनी म्युनिसिपालिटीक म्हाका रिकॉर्डाचेर मेळटा पळय थोड्यांनी म्युनिसिपालिटीक प्रायवेट स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट हाडून दिले कडेन प्रायवेट इंजिनियरा कडल्यान ताका जे हें आसता पळय तांकां स्पेशल गव्हर्मेंटाचें हें आसता स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवपी थोडे हें आसता इंजिनियर्स आसता थोड्यांनी प्रायवेट दिल्ले कडेन असो रिपोर्ट आहा। पयर आमची मडगांवचे आमदार आनीक चीफ ऑफिसर हांव आनी कलेक्टरा बरोबर मिटींग जाली। कलेक्टरान डायरेक्शन दिल्ले कडल्यान टोटल ज्यो अश्यो बिल्डिंगी आसात तांकां तुमी आयडेंटिफाय तांचे वीथ रिपोर्ट सगळें आमकां सबमीट करा अशें। सो त्या हिशोबान आमी सगळें आतां ऑलरेडी एडिशनल कितें आसा जाल्यार तें आयडेंटिफाय करतात आनी टोटल आमी रिपोर्ट मागीर कलेक्टराक सबमीट करतात। गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायकराव।